मार्कूचें शुभ वर्तमान आनी धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान ताच्या वादविवाद चलतात ते आयकून आनी जेजून कांय बरे भाशेन जबाब दिलो ते पळोवन ताचे कडेन विचारलें, सगळे भितर पयली आज्ञा खंयची? जेजून ताका जाप दिली, पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायेला, सर्वेस्पर आमचो देव एकलो सर्वेस्पर, आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाचो सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिवाच्या बोलान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळे तुजे शक्तीन तूं मोग करतलोय. दुसरी आज्ञा ही, तुजोच मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो तूं मोग करतलोय. हांचे परस व्हड आनीक आज्ञा ना. आनी धर्मशास्त्रान ताका म्हणलें, शाब्बास गुरुजी, तुवें सांगलाय तें खरें. तो एकलो आनी ताचे भायर दुसरो ना. खरेंच सगळे काळजान, सगळे मनान, सगळे जिवाच्या बोलान, सगळे शक्तीन आमी ताचो मोग करूंक जाय आनी आमचोच करता तसो आमच्या पेल्याचो आमी मोग करूंक जाय. हे सगळ्या होमान आनी यत्ना परस एकदम उदीक व्हरतें. ताणें शाणेपणान प्रतिपाल केलो म्हूण पळोवन जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्यांत हांव पयस नाय. आनी त्या फुडें कसलोच प्रश्न ताका घालूंक कोणाकूच कालीज जालें ना. देवाचें उतर हें.